बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोघाळ भावा आणि भयणीनो, आज आम्ही त्रिएक देवाचो वा पवित्र त्रिंदादीचो उडास काढणं हाचे परब आज मी आचरण करता. ह्या पवित्र त्रिंदादीच्या मिस्तेराचेर आमी दृढ पातळी दवरता, कित्याक जेजूनच आमकां सांगला, वांजेलिस्तांनी बरोवन घाला आनी पवित्र सभेच्या शिकोणदारांनी आमकां विवरिला. देवा थंय तेग जाण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, हर एक जण देव, तरी तेग न्हय बगार एक देव. ते मोगान एकवटान जियेत आसतना आज आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणयेंत, आमच्या पवित्र सभेंत ताका आपया आनी आमची कुटुंबां, आमची पवित्र सभा मोगा बांदांत दवरूंक ताच्या लागीं आमी पारातुया. तरी हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आदीं आमची सर पातकां सुखी वळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगैर सदां सांगपा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर ज्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्रेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात पोचला आमचे पापे मारून घे इथल्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुभाविक एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आम्ही भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारात धाडून तुजो विचित्र घुट मनशांक उगडापो केलोय खरो भावार तुवें आमकां उचारूंक दिलाय देखून सासनीक तितरुवेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकवट वळखून तुमकां तेगांय जाणांक त्रिएक देवाक कलतेपणी आमी प्राणिपात करता सगळ्या काळजां तुमची महिमा वाखणटा आनी हे भजन आमचे तुमकां मानो म्हूण मागता आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलोयता सासनाच्या सासना आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोरान फरमायले प्रमाणे मोइजे पात्राच्यो 2 पळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय हो लोक दारून काळजासो पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगशी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर देवाचें उतर हें देवाचे वडुडकार मानानी फोडवीक तुका ससनाच्या ससनाक मानानी फोडवीक तुका ससनाच्या ससनाक सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक सदैव तूं तुजे महिमे वोंत पोवेत नांव
मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं तुझ्या महिमेच्या मंदिरांत मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात सदैव तूं तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं समदिराची गुंडाय मेस्तल्या आनी कुरुबा वयर बसलेल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं अंतराळार बसल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमकां विदय म्हणटा, संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मोनाचे जाया समाधान सोदा, तवळ मोगासो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा. सोमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात. सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जो आसा जो आसलोलो आनी जो आसतालो त्या देवा. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरी फाती संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. त्रिएक देवा थंय म्हज्या मोगाळे भावा आनी भयणीनो, आमी हर एक दीस आराम करतना आनी अखेर करतना आनी दिसा मोदेंस भार पावटी
आमी पवित्र कुर्साचो गुर्त काडटाम. आमच्या मागण्या वेळी पयणा वेळी आमच्या घरांत तशेंच शिक्षण संस्थांत आमच्या दप्तरांत तशेंच वावरा थळार आमच्या आमोरे वेळार आमच्या तेर्सा वेळार आनी व्हडल्या अभिमानान आमी वाचच्या पवित्र पुस्तकांत ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या वेळार सैती आमी पवित्र कुर्साचो गुर्त आमी काडटा. हो पवित्र कुर्साचो गुर्त भोवमानान गौरवान अभिमानान आमी काडटा. तर हाचो प्रमुख उद्देश कसलो? हाका दोन प्रमुख उद्देश आसात. पयल्यान पयले आमच्या सोडवणेचो उडास काडचो उद्देश जावन आसा. आमच्या सोडवणेचो उडास करून देवा बापाक, देवा पुताक, देवा पवित्र आत्म्याक आमी मान करता, आराधन भेटयता. त्या देखून आमी म्हणटा भगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले म्हण. दुसरो उद्देश जावन आसा आमी पवित्र त्रिनादीचो उडास काडटा म्हणलो असो उद्देश. त्या देखून आमी म्हणटा न्ही की महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, कित्याक ह्या तेगांक आमी मान बागयता. मोगाच्यान आमच्या भावार्थाचें पयलें आनी मुळावें सत देव एकलो, ताचे थंय तेग जण बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आनी सामान्य जावन देव बाप रचनेचो वावर करता, देव पूत सोडवणेचो वावर करता आनी देव पवित्र आत्मो आमकां सर्वांक पवित्र करचो वावर करता हें आमी जाणाव. ह्या त्रियेक देवाक समजूंक वा सांतिसीम त्रिनादीक आमी वळखूंक ह्या मनशा सैमान जायत्या फावटी इल्ले कस लागतले, इल्ले ससाऱ्याचे न्हय म्हण आमकां समजतलें. पूण मोगाच्यान जाल्यार आमकां मनशा राजावांचो उजवाड आमी खाण घेवयेत. ह्या मनशा राजावांचो उजवाड प्रत्येक जावन दोग उल्लेखन अशें म्हणटात. तुमी आयकूंक पुरो. आनी शतमानांनी आमी तांचो उडास काडटा. नावार्थीक विज्ञानी सायंटिस्ट थॉमस आल्वा एडिसन तो म्हणटा उदक तें कितें म्हण आमकां कळना. सबार रितीन थरावळ रितीन उदकाचो आमी वापर करता. आनी कॅमिस्ट्रींत रसायनशास्त्र म्हणटा ताका ताचेंच एक सूत्र आसा H2O म्हूण. हें आमकां समजता की आमकां कळीत ना जाल्यार आमी हर एका घडये आमच्या दिसपडट्या जिवितांत हें उदक आमी वापरता. इलेक्ट्रिसिटी तुमी पळयतात आनी ही वीज सखत आसा जाल्यार उजवाड आमकां मेळटा, कारखाने चलतात आनी आमचो विविध गरजो ह्या वीज शक्तींत आमकां फावो जाल्यात. तें पळयत हांव जाणा जाता. पूण तें कितें म्हण आपडलें आमकां समजता कितें हें म्हण. पूण अशेंच मोगाच्यान TV खाण घेवया, मोबायल जावं दी वा लॅपटॉप जावं दी ताचो वापर करता. पूण तें सजें फंक्शनींग तें कशें चलता म्हणलें भोवशें आमकां आटापूंक जावचें ना. दुसरो व्यक्ती आसा दोतोर हेनरी मॉरिस. तो म्हणटा अख्खो वो विश्व युनिवर्स म्हणटा आमी पवित्र त्रिनादीची दैवीक मांडावळ थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. अपुर्वेचें चिंताप ह्या जाणाऱ्याचें, ह्या दोतोराचें. तो म्हणटा ह्या युनिवर्सांतल्यो म्हणजे ह्या विश्वांतल्यो वस्तू जीव आसात, निर्जीवय आसात आनी हो भोव सूक्ष्म आनी आचो आमी म्हणटा अणू वो एटम्स. त्यो एटम्सां हांव रचीत केला तर जाल्यार हर एका अणूंत, हर एका एटमांत प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन आनी इलेक्ट्रॉन ते आमी जाणा जाता पवित्र त्रिनादीची दैवीक मंडावळ अशी आमकां पळोवंक मेळटा जर जाल्यार तो मुंदारून तो सांगता सगळ्या विश्वांतल्या वा युनिवर्सांतल्या सर वस्तूंत 3 संगती आटापल्यात खंय पदार्थ अंतराळ वेळ मॅटर स्पेस अँड टायम वच तो पदार्थ म्हणलो आमी पळयता तांतूय 3 संगती वस्त सखत आनी चालन अंतराळ वा स्पेस म्हणटा तांतूय आमकां मेळच्यो 3 संगती रुंदाय लांबाय आनी दिघाय तशेंच वेळ अंतूय 3 संगती पळयत्यो जाल्यार काल आज आनी फाल्यां अशें आमच्यो ह्यो सर वस्तू अख्खो विश्व युनिवर्स दैवीक मांडावळीन पवित्र त्रिनादीचो जावन आसा म्हूण हे आमकां समजयतात जाल्यार भविश्या हे मनशां जावं आमकां कुमो करता मोगाळ भावा आनी भयणीनो त्रिएक देवाची वळख आमकां पवित्र पुस्तकां सयत आमकां मेळटा ती मोटव्यान तुमकां सांगून जाल्यार पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता मोइजे आनी इस्रायल लोकांक सरेस्पोर देव म्हणटा आपूण सदां काळ जियोचो सदां काळ तुमचे लागीं आसचो आनी सदां काळ तुमचे पासत वावुरचो आनी तुमच्या मोगान भरलेलो म्हूण तो आमकां कळीत करता नव्या सल्ल्यांत आयच्या सुवार्थेन प्रत्येक जावन आमी पळयता भारी अमूल्य ती उतरां जुआंवच्या 3ऱ्या अध्यायांत 16वी वळ म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत 18वी वळ म्हणटा कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्याच एकल्याच पुतान बापाची आमकां सर्वांक वळख करून दिला तितलेंच न्ही जुआंवचो 10वो अध्याय 30 वळ म्हणटा हांव आनी बाप एक जावन आसा ताका पुरक जावन जुआंवचो 14 अध्याय 11वी वळ म्हणटा हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा आनी ह्या बापा आनी पुता थावन उब जाल्लो तो पाराकलीत पवित्र आत्मो हाचे विशयांत उल्लेख केल्लो आमी पळयता जुआंवच्या 14व्या अध्यायांत 16 वळे उपरांत म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार जावन धाडटलो आनी तो सदां काळ तुमचे सवय आसतलो आनी प्रत्येक जावन आयचें हे दुसरें वाचा साम पावलान तें बरयल्ल्यांत तांतूं आमी पळयता सोम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय म्हण हेच उतारे आमी हरियका मिसादी तें थंयसर याजक लोकांक उद्देशन दिवन स्वागत येवकार मागता आनी हे आमी परत परत उत्सार करता त्याच त्रिएक देवाक आमच्या त्या सांतसेम त्रिनादीक आमी आराधन भेटयता मोगाच्या न्हू आज आमी आचरण करची परब त्रिएक देवाची म्हळ्यार एक मोगाचें आनी एकवटाचें फेस्त आनी आमचो देव कुटुंबान जियेता आनी आमकांय तो मोगा बांदाच्या कुटुंबान जिवयताक आपण दिता आमी म्हूण समजून घेवचें कुटुंबांतल्या आवय बापय आनी भुरगीं पती पतीण आनी भुरगीं हांणी त्रिएक देवाच्या आदर्श काल जिवंक आपण आसा म्हूण आमी समजून घेवया परत उडासा घडया देव बाप आमचो न्हीद जावन रचनेच्या कामान सदांच मेतेर जाता आनी देव पूत जेजू क्रिस्त सोडवणेच्या वावरांत मेतेर जावन आसा देव पवित्र आत्मो आमकां सदांच पवित्र करच्या वावरांत मेतेर जाला तर जाल्यार ह्या तेगा जाणांचो वावर वेगवेगळ्यो तरी तांचे मिसांव आनी शेवट एकच तर आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत कितले सांदे आसल्यार आमचे मिसांव आनी शेवट जारी करूंक देवा लागीं आमी मागया
तर आयच्या बलिदाना वेळार आमचो राग मोसोर हगेन द्वेश पयस कर म्हणया आनी आमकां सदांच तुज्या मोगा बानान जिवंक त्याच त्रिये देवा लागीं मागया आनी आमी सांगता म्हणया महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. त्रियेक देवा थंय आमचो भवार्थ उसार आमी म्हणया सतमंतान देवाक सर्पदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकुवार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताका काल ताणें कस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीधरा देव बाबाच्या उजवा बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे भुगसणे कुडीचें जिवंतपण सस्तांचें जिवीत आमेन. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो आमी सर्व सगळीं सांगाता मेळोन आमच्या कुटुंबाक आमच्या पवित्र सभेक आमच्या समाजीक कितें गरज आसा ही सर प्रार्थना सर्गींच्या बापा वजेर विस्वासान आमी दवरुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या दिएसिसीच्या गवळ्याचेर सोमेस गवळी बापाचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तांचो विश्वास तांचे मिसांव वावर पवित्र त्रिंदादेच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे तबेन दिल्ल्या परजेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भाऊ भयणींक तूं सांबाळ. तांणी भोगचे एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभासो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पीत हांव. पवित्र त्रिंदादेच्या आदर्शाकाल आवय बापेक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक आनी कुटुंबाचो बांद दिसपट्टे घट करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजे बेसांव घाल. येवकारिस्ताच्या बळान आनी पवित्र त्रिंदादेच्या सक्तेन सर कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज अख्ख्या संवसारारी कोविड-19 कोरोना व्हायरसा पिड्या निमती लोक भियाला कंगाल जाला बेगीनच ह्या पिडे थावन आमकां पर्याय मेळचे पसत ह्या पिडे खातीर रात दीस म्हण वावर करच्या सर दोतोरांक नर्सांक पॅरामेडिकल्स स्वयंसेवकांक आनी आमच्या सर अधिकारीक देवान राखचे पसत आनी तांणी केल्ल्या सेवेक 100 वर्सां तांकां फाटी मेळचे पसत आनी सर्वांनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक आमी मागया. सर्गींचे बापा ही सर प्रार्थना तुजे मोगार आमी दवरता त्यात क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन. Soro अर्पिता ये बापा उड्या बायला संगी बापा समर्पिता आमकांच तुका घे बापा आनीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची इकोल तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकारसी ये बापा आनीक आमची
मोगाम तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगाम दिवची दयेन बाबा तूं स्वीकारसी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदे दरा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा पवित्र त्रित्रुयेच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचें म्हणलेलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घालाय ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकांच आमी तुका ओपोवन दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी सर देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेच्या महिमेक आमची संपूर्ण वाखाणी तुजे मुखार चडोवन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासू फावो. हो कायदो नितीच आनी आमच्या फायद्याच तुज्या एकल्याच पुतानी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकच देव एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकच देव आसता एकच जण न्हय, बगार एकाच देव सैंबाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे पयमेचो घुट आमी थेर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा खालतेपणी वळखाता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा एकल्या जाणाचो विशेष गुण आनी त्या गायचे एकच सैंब आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाखणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एका स्थळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासन तो मोडलो तो आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आनी समेत मनशां मसो तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे पुकार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका भेटयता आनी तुजी कूड आनी रगत सवतला समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिच्या पती सांगाती भगवान धर्मदत्ता आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वांची कुटुंबां त्रिएक देवा बरी एकवटान मोगा बांदांत सदांच एकवडले जावंक आतां विस्वासपणी सोम्यान शिकिल्ल्या मागण्या बराबर आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो घर जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाची श्रेणी संसाराची बाबा
देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची कापूस देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया देवा बापा आणि देवा पवित्र आत्म्या समे आसो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे उतरांचे म्हाका फबना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तुका हांव भुकेला कुरपे जरी खावतानेला स्वादिके गोडा काशेला देण्याक तुज्या नादोस जाला काळजादार मोजे उगडला येण्याक तुज्या राखून रावला काळोख दिवाच्या कत्रेकला मोगा किरण ताचे फांकला ये जेजू तूं ये काळजांत मोजा घे म्हाका तूं घे प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय. ह्या सर्गींच्या पोशणाचे घटायेन जेजू सवें पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी सदांच महिमा दिवंक पावो. हें देणें आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता ही तुझी गाथा उपकारांक सर तुझ्या अर्गा दिताव. वाटेन तुझे चलो मोगान तुझ्या रावो
तुजो काजो आधार मागता घटाय जोडून सर्गी खाणान वेतांव सोम्या कुर्बे कष्टा दुखा तुजेर पाखील मोकार सरता उर्बे सोम्या मी वेतांव की तुझी गातांव उपकारांक सर तुझ्या अर्घा दितांव वाटे तुझे सोलो मोखान तुझ्या राहून संदेश तुझो गाजो आधार मागता मोखान पुत्रा सोभे आंखवार मरी आशीर्वादी आमका भगवंत पुरुषाचे कुरवेन योरोमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी